गोंयांत सुमार 1200 होमगार्ड आसात. पुलिसां परस चड काम होमगार्ड करतात. कितलींशींच वर्सां जालीं हे होमगार्ड म्हूण काम करतात, मात खंयच्याच सरकारान तांकां कायम केलें ना. मनोहर पर्रीकाराचें सरकार सत्तेचेर आयिल्लें तेन्ना पुलिशेन भरती करतना होमगार्ड म्हूण काम केल्ल्यांक 10% राखीव कोटा दवरपाचें आश्वासन दिल्लें, मात ताचेर आजून निर्णय जाल्लो ना. तशेंच सगळे वाटेन तांचेर अन्याय जाता. तांकां पगार कमी, सुटयो मेळनात. शेनवार आनी आयतार अशे 2 दीस सुटयो आसले ते काडून आतां शेनवार आयताराय तांकां कामाक आपयतात, अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटना म्हणटा. जी तेंची हालत जाल्ली आसा, आयज ऑलमोस्ट 1200 होमगार्ड गोंयांत काम करता, भितर जेंट्स एंड लेडीज दोनूय आसा. जाल्यार ते होमगार्डांचेर जे प्रॉब्लम्स आसा त्या प्रॉब्लमाचेर कोणूच पॉलिटिशन आयज पर्यंत उलयना. कोणूच तेंचे आयज कितें चल्लां, आयज बाबा त्या भुरगे जे कामाक लागला त्या भुरग्यांक बाबा कितें प्रॉब्लम जाता, तेंचे इश्यू कितें आसा हे कोणूच लक्षांत घेयना. आमी हांगा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना आमकां आमी इंटरेक्शन केलें होमगार्ड्सा वांगडा, स्पेशली आमी जेन्ना रोडार वयता तेन्ना जेन्ना थोडे होमगार्ड्स आमचे फ्रेंड्स जाल्ले, जेन्ना आमी तेंच्या कडेन इंटरेक्शन करता तेन्ना आमकां थोडे गजाली कळोन येयले, जे कळोन आमी शॉक जाले की बाबा अशें आयज गोंयांत म्हणजे आयच्या ह्या 2019 आयज चल्ला जाल्यार आजुनूय ही स्लेवरी जी आसा, मनशांक स्लेव्स करून दवरला ती कशी चल्ला. सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. गोंयकार ते भुरगे आनी तांकां खंय तरी तेंचे रायट्स मेळपाक जाय आनी स्लेवरी जी आसा पळय ती तेंची बंद, तेंचें जें एक्सप्लॉयटेशन जाता तें खंय तरी बंद जावपाक जाय. जाल्यार हितून पयलीं म्हटल्यार जे होमगार्ड्स आसता तांकां वॉलंटरी सर्वीस म्हणटा आनी वॉलंटरी सर्विसाच्या नांवान तांकां डेली वेजीसाचेर दवरता. तांकां 400 to 626 रुपीज अशे तांकां डेली वेजीस मेळटा. हे सगळ्यान इम्पॉर्टंट पॉयंट. जे होमगार्ड आसा पळय ते रेगुलर ना. मागीर सेकंड पॉयंट आसा तांकां EPF, ESI, एक्सिडेंटल बेनिफिट्स हे कांयच ना. थर्ड म्हटल्यार आयज जर कोण होमगार्ड जॉयन जालो आनी तेकाय तीच सॅलरी मेळटली, तितलेच डेली वेजीस मेळटले, आनी जो कोण रिटायर जातलो फाल्यां 20 वर्सां 30 वर्सां काम करता, सिनियर आसा, तेकाय सेम सॅलरी मेळटली. तांकां अजिबात लीव मेळना. दे ऑन डेली वेजीसाचेर. फाल्यां जर तेंचो कोण सीक पडलो, फाल्यां तोच जर सीक पडलो जाल्यार सुद्दां ताका लीव घेवपाक जाल्यार लीव घेतली जाल्यार तेची सॅलरी कट जाता. आतां तांकां एक ऑर्डर येयला की संडे तांकां हॉलिडे दिवची म्हणून डेप्युटी कमांडंटान एक ऑर्डर काडल्या की तांकां हॉलिडे दिवची, एक विकली ऑफ आसची म्हणून. पूण त्या ऑर्डरीन अशें खंयच मेन्शन करूंक नासलें की ती विकली ऑफ आसा पळय ती अनपेड आसपाक जाय म्हणून. पूण आयज अशें जालां की तांकां ती जर ते रावले जाल्यार तांकां त्या दिसाची सॅलरी मेळना. म्हटल्यार कितें जाता, फाल्यां जर त्या भुरग्याक जर सॅलरी जाय जाल्यार ताका कंपल्सरी कामाक वयचें पडटा. तांकां इतली ते सर्वीस करता तेंची. आयज तुमी जर होमगार्डांची सर्वीस पळयत जाल्यार ते डिफरंट डिपार्टमेंटान आसा. फ्रॉम ट्राफीक डिपार्टमेंटान आसा, पुलीस डिपार्टमेंटान आसा, सगळे आमचो होम डिपार्टमेंट जे आसा पळय त्या डिपार्टमेंटान खंय खंय लागता थंय थंय ते अपॉयंट केल्ले आसा. पूण तांकां जें काम आसा तें इक्विवलंट टू द पुलीस, जे कन्फर्म पुलीस आसा, रेगुलर सर्वीस आसा तेंच्या इतलेंच करता. पूण हे जे होमगार्ड आसा तांकां ते बेनिफिट्स आसा जे पुलिसांक मेळपाक जाय नाजाल्यार पुलिसांक मेळटा ते बेनिफिट्स तांकां मेळना. एक शॉकिंग न्यूज म्हटल्यार जे होमगार्ड्स आयज काम करता, जे आयज युनिफॉर्म घालता, तांकां तो युनिफॉर्म एलावन्स आसता, एक 5000 रुपीज युनिफॉर्म एलावन्स, हे गव्हर्मेंटाचो सर्कुलर आसा, एलोकेट केल्लो आसा. पूण तो युनिफॉर्म एलावन्स पासून तांकां मेळना. आयज अशी परिस्थिती जाल्या ते होमगार्डाक कंपल्शन आसा की तुवें बाबा क्लीन शेविंग करपाक जाय, तूं नीट येवपाक जाय, कपडे नीट आसपाक जाय, तुजे शूज टायडी आसपाक जाय. पूण हे जे सगळे जे तांकां दिवपाक जाय हे खंय तरी तांकां मेळना. आयज ते होमगार्ड आपल्याच पयशांनी ते युनिफॉर्म हाडटात, आपल्याच पयशांनी ते शूज हाडटात आनी ते कामाक वयता. पर्रीकारान एक स्टेटमेंट तेन्ना दिल्लो की फाल्यां जेन्ना नेक्स्ट टायम पुलीस रिक्रुटमेंट जातले तेन्ना 10% रिजर्वेशन आसतलें. जे ऑलरेडी होमगार्ड आसा, जे एलिजिबल आसा, तेंचे क्रायटेरियान फीट जाता त्या होमगार्डाचे 10% रिजर्वेशन होमगार्डांक आसतलें म्हणून. पूण तेची आजून खंयच इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना. आजून पर्यंत एकाय होमगार्डाक कन्फर्म केल्लो ना, नाजाल्यार एकाय होमगार्डाक पुलीस डिपार्टमेंटान घेतलेलो ना. आयजूच आनी एक न्यूज आमकां मेळ्ळ्या की जे एकावंट सेक्शनान होमगार्ड आसा तांकां सॅटर्डे संडे जशी डिपार्टमेंटाक हॉलिडे मेळटाली तशी तांकां हॉलिडे मेळटाली. जाल्यार आयज गव्हर्मेंटान कितें आयज एक सर्कुलर येयला डिपार्टमेंटाच्यान की ती जी हॉलिडे आसा पळय सॅटर्डे संडे ती तेंची कॅन्सल केली आनी तांकां सॅटर्डे संडे डिफरंट जाग्यांचेर रिपोर्टींग दिलां. म्हटल्यार हे अक्षरशा एक्सप्लॉयटेशन चल्लां. गोंयांत होमगार्ड म्हूण काम करपी कामगारांक सरकारान ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट महामंडळान घेवन तांकां कायम करचें, अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केल्या.
हो जो गव्हर्मेंट आसा हो आयज भुरग्यां कडेन आमच्या गोंयच्या तरणाट्यां कडेन फक्त खेळत येयल्लो आसा आनी आजून खेळटा. आनी होमगार्ड हे जे अशें एक फिल्ड आसा जेतून तर एक्सप्लॉयटेशन काम करून तेंच्या कडल्यान एक्सप्लॉयटेशन करतात. ते भुरगे बाबडे काम करता पूण आयज तेंची परिस्थिती अक्षरशा एक मॉडर्न स्लेव जशी केल्ली आसा. ती खंय तरी बंद जावपाक जाय. ह्युमन रायटाचो एवरी ह्युमनाचो मनशाचो रायट आसा की ताका हे बेजीक फॅसिलिटी मेळपाक जाय. ते फॅसिलिटी गव्हर्मेंट दिना. जाल्यार आमी रेवल्युशनरी गोवन्सांनी बसोन आमी थोडे डिमांड केल्ले आसा गव्हर्मेंटा कडेन जे आमी डिमांड CMाक दितले. आमी थोडे डिमांड केला. तेतून पयलो डिमांड आसा आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचे जे ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा जेच्या अंडर सेक्युरिटी गार्ड्स बीन येता. जाल्यार हे जे होमगार्ड्स आसा तांकां ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हेच्या अंडर घेवचे. तांकां रेगुलरायज करचे. सेकंड आमचो डिमांड आसा की तांकां जे फॅसिलिटीज रेगुलर केल्या उपरांत मेळटा. फॉर एग्जाम्पल तांकां ESI जाली, तांकां एक्सिडंटल इन्शुरन्स जालो, तांकां PF जाले, तेंचे सीक लीव जाले. आनी जी चेडवां आसा बायलां आसा वुमन आसा तांकां मॅटर्निटी लीव हें सगळें तांकां मेळपाक जाय. आयज ते डिफरंट कंडिशनान काम करता. रोडाचेर ते काम करता पूण तेंच्या कडेन नोज मास्क तांकां दिनात. तेंच्या कडेन हेल्मेट नासता. अशे भरपूर गजाली आसा जे सेफ्टी इन्स्ट्रुमेंट्स तांकां सेफ्टी गियर तांकां दिवपाक जाय.